देवी शांतारोग्याक नमन करून आयज कोटीवाडा कारापूर हांगासर नवीन ट्रान्सफॉर्मराचें उद्घाटन सोहळो ज्या जाग्यार एक आमकां विद्युत ज्यो लायटीचे वायरी ज्यो आसा त्यो काही नागरिकांक आमच्या त्रास करताल्यो आनी अशा तरेन 6 जाग्याचेर ह्यो लायन वेगळे तरेन वळोवपाक लागून आमी एक प्रस्ताव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन घातलेलो आनी ते 6 जाग्याचेर ही डिफरंट लायनीन रूट आउट करपाचें काम आतां हांगासर शुभारंभ जातलें। तशेंच ह्या डीपीचें उद्घाटन हांगासर जालें आनी ह्या प्रसंगी अशा पद्दतीचे हेल्प जे आमकां माननीय आमचे वीज मंत्री सुनीलजी ढवळीकर यांचे कडसून मेळटा ताका लागून त्यांचे आमच्या तमाम आमच्या मये मतदारसंघाच्या जनतेच्या वतीसून त्यांचे आभार मानतात। तशेंच जे सहकार्य आमकां माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या कडसून जे मेळटा वित्त खातें जे तांचे कडेन आसा आयज प्रत्येक खात्याचे जे वित्तीय बजट जे आसता ते फायनान्स मिनिस्ट्री जी आसता ते मिनिस्ट्री सांबाळटा आनी हे पयशे रिलीज करप मुख्यमंत्र्याच्या हातीन आसा। एखाद्या प्रोजेक्टाक पयशे खंयसून मेळटले जाल्यार ते वित्तीय खात्यांसून मेळटले म्हणून आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची खंयचेच काम मुख्यमंत्र्यान दवरूंक ना। आयज पासूनच्यो जिल्लो फायली आहा त्यो सगळ्यो क्लियर केल्या बद्दल मये मतदारसंघाच्या जनतेच्या वतीनसून हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे हांव खूब चडांत चड आभारी आहा। आमच्या हांगासरले कवळेकर तेणेन आमच्या आमदारा कडेन अथक प्रयत्न करून मेहनत घेतली आणि आमदारान त्याच प्रमाणे ते तातडीन सगळे काम हातीन घेतले आणि अशीच आमदाराची सेवा ही आमची कारापूरच न्हू तर टोटल मतदारसंघात म्हाका दिसता 40 पैकी पहिलो नंबर आमच्या आमदाराचो लागता असल्या कामाक। श्री महेश सावंत उपस्थित असल्या कारणान त्याचे धन्यवाद म्हणटा। तसेच बीजेपी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दयानंद कालपटकर उपस्थित रावल्याबद्दल